मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर सुरवेक हेडलायन्स। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान ज्यांची नांवां घेतल्यात ते सगळ्यांक करात डिसमीस। केश सीबीआय कडेन दियात। गृहमंत्री प्रमोद सावंत कायदो सांबाळपाक अयशस्वी। गोंयांत लायात राष्ट्रपती राजवट। एक्टिव्हिस्ट आनी विरोधी फुडाऱ्यांचो सूर। वागातोर हेलिपॅडा कुशीचे नवे पे पार्किंगाक लागून बोवाळ। थळाव्यांनी खरसणीन केलो विरोध। फोंडा नगरपालिकेत इन्कम सर्टिफिकेटीची फॉर्जरी केस उक्ताडार। इन्कम सर्टिफिकेटीचे सीओची फेक सायन। सीओन पुलिशेत केली कागाळ। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या जमीन विक्रो घोटाळ्याचे एक अकराळ विकराळ रूप लोकां मुखार येयलां। पयल्या पावंड्या वयले राजकारणी आनी अंमलबजावणी यंत्रणांच्या सक्रीय युती बगर अशे तरेची प्रकरणां शक्य ना। लँड स्कॅमाची मॅजिस्ट्रेटियल इन्क्वायरी करात, विरोधकांनी ठामपणान मागला। सोमारा डीजीपीचे भेट घेतल्या उपरांत विरोधकांचे कितें म्हणणे आशिल्ले ते आयकून घेयात। हांव सादी गोष्ट विचारता, क्रायम ब्रांचाक कित्याक केसी दिता? कित्याक ती केसीचो व्याप मोठो आसता, केसीचो सिरियसनेस चड आसता आनी एक स्पेशलायज टीम, स्पेशलायज एजन्सी म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिता। ताजे कस्टडींच्यान जर एक आयआरबीचो न्यू तो कॉन्स्टेबल तो पयल्यार गटा भुरगो कॉन्स्टेबल तो न्यू बॅचाचो आसतलो तो जर एकटो मनीस भायर काडूंक शकता, हाका पॉलिटिकल आशिर्वाद किंवा टॉप पुलीस ब्रासाचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय तो एक्युजडाक भायर काडूंक शकता। दोन गजाली जावंक शकता, एक तर ताणें कितें लाडू बिडू ते रेल्वेन खावयता तसले खावयले बाकीच्या स्टाफाक बेशूद केले आनी ताका भायर काडलो, अशें जाला? हे रिपोर्ट जाला खंय रिपोर्ट जावना। ताका बाकीचे कोणूच नासलो क्रायम ब्रांचान, ताका विचारूंकय ना बाबा हाका अडेजांक खंय व्हरता काय म्हणून, पिक्चर दाखोवपाक व्हरतालो काय रायबंदरा क्रॉस करून थंय गरोवपाक व्हरतालो ताका तो अडेजांक म्हणून कांय विचारलें ना कोणें। सरकाराच्या आनी पुलीस ब्रासाच्या आशिर्वादा शिवाय हे पॉसिबल ना। हे खातीर आमी मागणी केल्या की होम मिनिस्टर नात्यान मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा। हांवें सांगिल्लें तशें जो व्हिडिओ सिलेक्टिवली रिलीज केल्लो तातूंत दिसता की दोग जाण गेट उगडून सुशेगाद भायर सरता। नायदर सीम्स टू बी इन अ हरी। अरे बाबा तूं कस्टडीच्यान एस्केप करता फ्रॉम अ पुलीस बिल्डींग, तूं धांव मारतलो आशिल्लो मरे, तुका भंय आसतलो आशिल्लो मरे, हे सुशेगाद खबरी करीत भायर सरता। सो वॉट मिस्टर सुलेमान इज क्लेम्ड इन दीस व्हिडिओ गेट्स मोर क्रिडन्स। तो म्हणटा आपूण आय हॅव नॉट रन अवे, म्हणटा आय हॅव बीन टेकन अवे बिकॉज ही लुक्स लायक ही इज बीन टेकन अवे। सो आमचो डिमांड तोच आशिल्लो आज वन ऑफ द डिमांड्स की जे ताणें म्हळां, सुलेमानानूच म्हळां की 12 डिसेंबराचे सगळे सीसीटीव्हीचे सगळे फूल दिसाचे व्हिडिओ तुम्ही रिलीज करा, कोण कोण आयिल्लो कोण कोण गेल्लो सगळे क्लियर जातले म्हणून। सो दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड। लेट द पुलीस गिव द फूल पिक्चर, डोंट शो ओनली वन ट्रेलर अँड इन्फ्लुएन्स द पीपल ऑफ गोवा दॅट दिस हॅज हॅपन्ड, बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर दॅट रेझिज अ लॉट ऑफ सस्पिशन्स। ह्या फूल लँड ग्रॅबिंगाचेर एक धाकडे घालपाचो प्रयत्न चल्ला। म्हणजे आमी ज्युडिशियल कमिशन केलें, आमी SIT घातली, आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन करूंक लायले, पूण ताचो निकाल कितें? वॉट इज द रिजल्ट ऑफ दॅट? हॅज एनीथींग सबस्टेंटीव बीन हॅपन? ते गोंयच्या मुखार गोंयच्या लोकांक हो प्रश्न निर्माण जाला की वॉट इज द रिजल्ट? हाचो निकाल कितें केला गव्हर्मेंटान? पूण दुबावितांनी केल्ल्या आरोपांक कसलोच विस्वास आशिल्ल्याचे डीजीपीन सरळ न्हयकारून ताचे बदला मुखेल प्रकरणावयल्यान लक्ष ओढून घेवपाचो यत्न अशें म्हळां। वो उन्होंने कल का जो वीडियो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैंने उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी जारी है, उसमें गोवा पुलिस कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि एट द अर्लीस्ट जो अक्यूज्ड यहाँ से हमारी कस्टडी से गया है उसको री अरेस्ट करके लाए, और उस पर मल्टीपल टीम्स कंटिन्यूसली DIG रेंज के सुपरविजन में काम कर रही हैं। और हमारे पास काफ़ी डेफिनेट क्लूज हैं, लीड्स हैं, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी हम री अरेस्ट करेंगे। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर हम लोग फिर जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट का कंक्लूजन होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। सर उसने जो कल एक नाम लिया है डेप्यूटी स्पीकर MLA, उसको आप बुलाएंगे जांच के लिए? मैं अभी फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो उस एंगल से कुछ आप शुरू करेंगे? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अभी हमारा पूरा फोकस उसको क्योंकि उन्होंने कहा कि वो SP के कैबिन में आए थे
डेप्यूटी स्पीकर। और आप कल बोले कि सीसीटीवी देखने से भी पता चल सकता है। अब अभी हमारा फोकस पहले उसको रीअरेस्ट करने पे है और उसके बाद देखेंगे उसके स्टेटमेंट में क्या सच है झूठ। सर, आप सब सीसीटीवी चेक करेंगे जो डेलीगेशन ने मैंने डिमांड आपको किया। अभी ऑलरेडी बताया है कि जो इसने वो बयान दिया है, वीडियो दिया है, ये जब रीअरेस्ट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बयान में कुछ सच है या सब कुछ केवल डिफ्लेक्ट करने के लिए गोवा पुलिस के अटेंशन को ये कर रहा है। सर, उसने ये भी बोला है कि एनकाउंटर का प्लान था, वैसा कुछ वो उसमें वो भी एलिगेशन लगा है। आप सोचो ये क्या जवाब देने लायक है क्या ये? थँक्यू। पयलींच गोंधळाचें आशिल्लें प्रकरण आनीकय घुसपा गोंधळाचें जाला आनी ह्या विशया फाटल्यान जे कितेंय सत आसा तें मुखार येवचें पडटलें। रियल इस्टेट आनी हॉस्पिटॅलिटी ह्या दोनूय गजालीं खातीर गोंय हें एक आवडीचें थळ जावन आसा, पूण ह्या दोगांचेरय आतां हल्लो जाला। जर तो अमित नायक एक पुलीस कॉन्स्टेबल ताका भायर काडटा, इतले सिरियस हातून वता आनी मागीर तो खंय सरेंडर जाता आनी ताका तुमी परतो हाडटा, ताका फिनेल कोणें दिली? हो प्रश्न येता मरे, फिनेल ताच्या हाता कडेन दवरलेच कशें? ताका तुमी सारको वेल गायडेड दवरूंक जाय आसलो आनी कित्याक आनी बंद करा मरे इतलें जर तुमकां सिरियसनस ना। आनी आमी कालूय म्हणलां हें इन्व्हेस्टिगेशन एंगल जावपाची गरज आसा की वेदर इट इज अ अटेम्प्ट टू सुसायड ऑर इट वॉज अ अटेम्प्ट टू मर्डर, काय ताका मारपाचो प्रयत्न केल्लो लूज एंड म्हणून तोंड ताचें बंद करपाक। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू। वागातोर हेलिपॅडा कुशीक नव्यान लागू केल्ले पे पार्किंग वेवस्थे विशीं थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। सोमारा वागातोरा खर निशेध जालो। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो पार्किंग कंत्राटदार दर्यादेगेर वचपाक आडखळी हाडटा, चड फी घेता, ग्रामस्थांचो आरोप। तू काढ आणि वच सरपंच सांगलं बरं तुका सरपंच सांगलं बरं रिच पाहिजे गोष्टी सांगलेले सारखे काय ना तुका बोरोवन घेतलेले की हांव जाणारलो तुम्ही तुका बोरोवन घेतला तुम्ही बोरोवनूय दिल्ले अरेंजमेंट करता पार्किंग करता हेलिपॅडा कुशीक पे पार्किंग स्टँडा आड ग्रामस्थांनी एकठांय जाल्ल्यान वागातोर तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। कंत्राटदारान बॅरिकेड्स उबारून आनी पर्यटकांक पार्किंगा खातीर शुल्क घेवन फामाद वागातोर दर्यादेगेर फुकट प्रवेश आडोवपाचो आरोप ते करतात। ही कारवाय बेकायदेशीर आनी अन्यायकारक आसा असो तांचो आरोप आसा। काय ना सगळ्या लोकलांक त्रास करून दिले हेंच्यांनी हे बॅरिकेड बीन घालो ही दादागिरी आली मरे हेंच्या हांगासर दादागिरी जाली ना। हा ते बाउन्सर हाडून दवरता तांकां मागतले पास आनी कसले पास दितात लोकलांक पास हय आयच्या आयज तर काडिना सरपंचान सांगला फाल्यां उमटून उडोवपाचें म्हणून हे आयच्या आयज काडपाक सांगला तुमी आयच्या आयज काडून दिले सरपंचान दिले ऑर्डर ऑलरेडी तांकां काड ना फाल्यां भितून ते काडिना आयज सांजवेळी फाल्यां आमी उगडटले काडून। हांव खंय येयल्लो हांगासर पळोवपाक तेंचे लेटर पासून पळयलें तेका सांगलेलें आमी म्हाका एक कॉपी दी म्हणून तेची लेटराची ते आमकां कॉपी दिवंक सोदिनात। तो म्हणलो वाच ते लेटर तर तेंचे पळोवंक गेल्यार इट इज नॉट अ वर्क ऑर्डर इट इज वर्बली डन आय डोंट नो कशें केला तेचेर जेटीडीसीचो स्टॅम्पूय ना काय ना दीस इज बिकमिंग अ हायट ऑफ करप्शन। ताणें गव्हर्मेंटाक लोकांचें पडलें ना फक्त ते आपले स्टेक होल्डर्स घेतात आनी तांकां बिजनसीस करपाक दितात दीस इज नॉट रायट। अंजुनचो सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकारान आपलो पुराय तेंको थळाव्यांक दिला। आजच्या दिसा भितर बॅरिकेड्स बूथ काडपाक जायना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी सरपंचान कंत्राटदाराक दिल्या। तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक ना। सेकंड थिंग पंचायतीन आमी तेंचे कडल्यान बोरोवन घेतला कित्याक की ही पार्किंग आसतली ती ओपन पार्किंग आसतली ट्युरिस्टांक थंय लोकलांक बोरोवन घेतला तेंच्यांनी बेश्टे ड्रॉइंग काडून दिल्ले एका टायमाक पयलीं सो जेन्ना रिन्युवला गेले ना आमी तेंचे कडल्यान वयल्यान बोरोवन घेतला एफिडेविटाचेर आनी ताका पार्किंगेची एनओसी आसोंकूच शकना ते आतां कितें उलयता तें म्हाका खबर ना। ओके हय तुमी आतां कितें एक्शन घेता तेजेर? ताका सांगला न्हू बंद धर आनी ताका धर आतां तो काडिना जाल्यार फाल्यां आमी लिगली नोटीस काडटा आनी तेजे रिक्षान भरता आनी व्हरता ते कितें आहा तें आनी धर तरी आयकना जाल्यार मागीर तेजे एफआयआर करूंक लायता पीएट कंप्लेंट दिता पंचायतीच्या थ्रू आनी एफआयआर करूंक लायता कित्याक हो रोड आहा तो पब्लीक रोड आहा हो प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचीच न्हू ट्युरिजमाची न्हू जावं कोणाचीच आनी जीटीडीसीचे जर तुका सांगूंक गेले जाल्यार हे फर्स्ट न्हू तेंचे तेच्या पयलीं हेंच्यांनी अंजुना पार्किंग आहा ते गो काटिंगांक भाड्याक दिले तेन्नाय आमी ऑब्जेक्ट केल्ले तेंचे मागीर ते वता तेंच्यांनी व्हडलो बोर्ड आहलो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10 मिटराचो तरी बोर्ड तेंच्यांनी 2 डिजिटल बोर्ड दिल्ले अहेच हे वागातोर बीच आनी अंजुना बीच तोय आमी रिजेक्ट केल्लो आनी आतां हे तेंच्यांनी परतून तिसरें हाडला ते आमी तांकां खंयसरूच एनओसी दिवंक ना। वागातोर दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांकूय चिमटो जाणवला।
मर्यादित प्रवेश आणि अतिरिक्त खर्चाक लागून जावपी गैरसोयी विशीं जायत्या जाणांनी कागाळ केल्या. पर्यटन उदरगतीक लागून थळाव्यांक महत्व आसा काय ना असो हुस्को ह्या विशयाक लागून निर्माण जाला. काल हांव आमच्या कामार वयतालो, म्हाका तेजेने हाडायलो. सो हाडायलो तेका विचारलें कित्याक हाडायलो काय म्हणून हांवें पे पार्किंग केला. हांव गोवोरमेंटाक इतलें विचारूंक सोदता, आमचो बीच आख्खो भाड्याक सोडलो. मी डेली वाल्यांक सगळ्याक बोललो आयज काल आमी येतले जाल्यार आमकां एक पे पार्किंग करून वयचें पडटलें काय. दिसलो पब्लीक एसेट वो रोड आनी हेजेर तो अरेंजमेंट करतालो वो कोण आमटा कोण तरी दिपेश चुडणकर म्हणून येयल्लो आसतलो कोणाचो तरी आशिर्वाद तेजेर. कोणे सांगले तेका घे म्हणून पयशे हांगासर आनी बंद कर तो म्हणटा जीटीडीसीन घे म्हटलो आसतलो. आसतले म्हणटा सांगितलं ना तो म्हणटा जीटीडीसीन घे म्हणून. अरे वो सरकार भिकारी जाला ते आता कित्याक ते म्हणटा लोकलांचे म्हणटा तो आपण पैसे घेना टुरिस्टांचे घेता म्हणटा टुरिझम हॅरेसमेंट जाता न्हू. दिस इज टोटल हॅरेसमेंट ऑफ द टुरिझम. आता तो एग्री आसा आणि फाल्यां कितें जाता फाल्यां कोण टुरिझम गोंयान कमी जाला कित्याक टॅक्सी करायला लागून म्हणटाले होच सरकार म्हणजे आडयता रँडम कोणाक वाडयता 50-100 रुपया उखलता मरे इंजिनल्यान. आता रेडी आहा तो रेडी आहा काडटा बंद करता म्हटलं. काडटा म्हटल्यार रे बट इंची दादागिरी चलता लास्ट सोम दिस आमी हेच पळयता. आमी एज अ विलेजर आमकां हांगा हेच नाका हे कांयच नाका. हे रस्ते आडयता आमच्या हांगा शेकां आमच्या हांगा स्टॉलां आमचे गांवकार पोट भरतले. अजून मेरेन कंत्राटदारान ह्या आरोपांक जाप दिवंक ना, पूण ताकतिकेन कारवाय करपाचे मागणेचेर गांवकार ठाम आसात. आता बॅरिकेड सकयल येतले काय हो मोठो प्रश्न निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान जेंची नांवां घेतल्यात त्या सगळ्यांक डिसमीस करात. गोंय पुलिसांचेर अजिबात विश्वास उरलो ना. केस CBI कडेन दियात, एक्टिविस्टांनी मागला. गृहमंत्री ह्या नात्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कायदो वेवस्था सांबाळपाक अयशस्वी जाला. गोंयांत राष्ट्रपती राजवटी बगर पर्याय ना. विरोधकांनी उग्र रूप धारण केला. सगळे ऑपोजिशन तशेंच एक्टिविस्ट हे जाल्ले आसा, उठलेले आसा आनी सगळे आतां डिमांड कोत्ता हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची वो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जावची. सो हेजेर तेणी हे सगळ्यांनी डिमांड केल्लो आहा. आनी आतां आमी पळोवपाचें ते आतां आनी ते एक्यूज कोण आसलो पळय तेणें डिमांड केला आपूण सरेंडर जावपाक रेडी आहा आनी ही आपणाची केस CBIक दिता जाल्यार आपूण सरेंडर जाता म्हण. कित्याक आपणाच्या लायफाक थ्रेट दिल्लो आहा आनी सेम थ्रेट पुलीस डिपार्टमेंटानूच दिल्लो आहा म्हणून तेणें पुलिसेक ब्लेम केल्ले आहा. नाजाल्यार आपणाक एनकावंटर करतले म्हणून. सो आतां ही पळोवपाची आमी एक केसीचें इन्वेस्टिगेशन खंय जाता आनी एक केस आमची आतां खंय लागून पावता ती आनी पुलीस आनी हेका पॉलिटिशियन हे जस्टीस लोकांक कशी दितली आनी खंय लागून हेची जस्टीस पावतली ती आतां आमी हिंगा पळोवची पडटली. जो सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचाच्या सेलांसून फरार जालो म्हणून हेंच्यांनी न्यूज केलो तो काल त्याच्या तोंडासून तेणी सांगला आपूण फरार जावंक ना म्हणून आपल्याक तेंच्यांनी सेफली पावयला म्हणून आनी 12 जाणांची टीम आसा म्हणटा तो. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोवा पुलीस सारकी टोटली फेल जाल्लेली आहा लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक. आयज क्रायम ब्रांचांतलो एक एक्यूज जेन्ना तेंच्या सेलांसून भायर सरता दॅट मिन्स तुमची निष्क्रियता आमी पळोवपाक शकता. आनी तो एलिगेशन करता की तेका 12 जाणांची टीम आसलेली खंय 12 जाणांची टीम आसलेली खंय तेका सोडपाक आनी तेका व्हरून हुबळी पावला खंय तेंच्यांनी आनी अर्द्या वरान खंय स्टाफ खंय गेला म्हणटा तो. अरे कितें चल्लां कोण तुमकां विचारपी ना. आयज होम मिनिस्टर टोटली फेल जाल्लो आसा. हे मेमोरंडम आमी गव्हर्नराक दिलो प्रेसिडेंट. म्हाका दिसता की हे सगळे षडयंत्र जे आहा पळय हे षडयंत्र प्लॅनिंग करून जाता. जेन्ना क्रिमिनल जो दुसरे इन्सिडेंटान तो भितर आसता. आतां हेच्या पयलीं एक आमदार म्हणपालो तो सेक्शन कितें तरी आसा तेतून म्हणपालो तो भितर आसतना तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता. तो भितर आहा क्रिमिनल तेजो व्हिडिओ भायल्यान व्हायरल जाता. आतां हेजेर आनी हांगासर हो जो सुलेमान आहा पळय तो व्हिडिओ आहा पळय तो व्हायरल करता काय जाता काय कोणाक पावयता काय हे सगळे मरे हे चार्ट जे आहा पळय तेजेर इन्वेस्टिगेशन बरोवपाची गरज आसा. आनी इन्वेस्टिगेशन कोण करतले. आमी हायेस्ट बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन म्हणटा क्रायम ब्रांचूच इनवॉल्व आहा हेतून. जाल्यार क्रायम ब्रांच जर इनवॉल्व आहा जाल्यार आनी कोणी करपाचें म्हणल्यार हेतून क्लियर कट जाल्ले आसात की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज इनकेपेबल ऑफ हँडलिंग होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट हे तेका लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल जायना. ताणें हो डिपार्टमेंट आपणी हँडल करपाक शकना
पहिली गजाल म्हणटा ते होम डिपार्टमेंट इमिजिएटली काडपाक जाय. हेकाच लागून आमी म्हणटा जेन्ना सगळे यंत्रणा फेल जाल्ली आहा सरकाराची, ताकाच लागून आमी प्रेसिडेंट रूल लाया म्हणून सांगता. टेम्पररी प्रेसिडेंट रूल वॉज रिक्वायर्ड एंड वी हॅव इवन आस्क्ड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आमी प्रेसिडेंटाक वचून मेळोन आयले की हांगा सगळें फेल जाल्लें म्हणून. आतां गव्हर्नराक हांव स्वता विचारता, गव्हर्नर सगळे दोळ्यांनी पळयता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ही गजाली घडटा. स्टेटीचे कितें वयर सकयल घडलें जाल्यार इमिजिएटली स्टेट इन्क्वायरी जावपाक, स्टेटीचे कॅबिनेट घेवन बसून डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आमी वचून लेटर इन्वर्ट करता, आमी गव्हर्नराक लेटर केल्लें पूण आज पर्यंत आमकां आपयलें ना. ह्या विशयाक मेवपाक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाक लागून गव्हर्नर शूड हॅव कॉल्ड अस. आमी कितली लेटरां दिली गव्हर्नराक, आनी जेन्ना आमी गव्हर्नराक लेटरां दिवन थकले तेन्ना आमी प्रेसिडेंटाक मेळपाक गेले. हायेस्ट पेड एक्चुअली फ्रॉम आवर टॅक्स मनी इज द गव्हर्नर. आनी आयज गव्हर्नर क्वेश्चन करपाची गरज आमकां रायट आसा. आमकां विचारपाक इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. आनी आज जेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंट फेल जाता तेन्ना हे प्रश्न ताजेर येता. म्हाका दिसता की हे सगळे जे हे आसा पळय कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट नाल्यार स्पीकर, हे सगळे न्ही बीजेपी पार्टी आपले कार्यकर्ता कशे यूज करता काय म्हणून क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. सांगलेले हो एकल्याचो आत ना, हितून ताका गॉडफादर आहा, गॉडमदर आहा, तशेंच पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा, पुलिसूय इनवॉल्व आहा आनी ब्युरोक्रेटूय इनवॉल्व आहा. कित्याक आमी आमदाराचे स्वताहून लागल ना, पूण आमदाराचे नांवान जर कोण नाका जाल्यार कितें करतात तर आमदाराचें स्टेटमेंट कित्याक लागूना. आमच्या देशान एक स्टेटमेंट काढूंक जाय आपूण हे सगळें रॉंग आमकां सांगूंक जाय न्ही. आनी बीजेपीच्या स्पोक्स पर्सन, बीजेपीचो अध्यक्ष, बीजेपीचे मुवंड आहा, म्हापशेसून तेंच्यांनी सांगूंक जाय न्हू आमचो आमदार असो ना म्हणून सांगूंक जाय न्हू. एकट्या मनशाचें स्टेटमेंट कित्याक लागून काडटा. हे जाले एक्टिविस्टांचे म्हणणे. आता राजकारण्यांक कितें दिसता ह्या एकूण प्रकरणाचेर जाणा जावन घेवया. राजकारणी आनी गुन्यांवकार हांणी सौदेबाजी करून जमिनी कश्यो हडप करूं येतात ते विजय सरदेसायान सांगले. काँग्रेसीन हाजेर ज्युडिशियल एक्शन मागल्या. गोंयांत गुंडराज चल्ला. आपाच्या एडव्होकेट अमित पालेकारान तर वेगळीच माहिती दिली. आयकात तांचे थेट आरोप. लँड ग्रॅबिंगाच्या विशयाचेर लेखी रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळा गेल्या मॉन्सून सेशनान, ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आनी हे 48 FIRांतल्यान 4 चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो. ते सुलेमान खान जो सिद्दीकी म्हणून आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की बीजेपीचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलान वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, एक किंग पिन हाजे. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister. And whatever has been transpired yesterday, through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. If you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, kon tinga duty rahalle, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. The Home Ministry basically has failed. वो सुलेमानाक हुबली टू मोटरसायकलाचे वयल्लो गाडयेन वयल्लो. कित्याक जो तेणें खुलासो केला की there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him, police people that went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but चोर police politician nexus. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकाराचो विश्वास गेला. कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इशू. जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत SP आसतलो, DYSP आसतलो, PI आसतलो,
ते कॉन्स्टेबल ऑफ IRB आनी क्रायम ब्रांच म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय आनी वी डिमांड अ जुडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांतले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूं शकना, पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट DGPनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज DGPक मेळून आयल्या आनी तांणी CCTV मागची हे डिमांड केला आनी वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे CCTV फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे फूल क्रायम ब्रांचाचे ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे CCTV आसा ते मेळचे, तांचे MTS थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी म्हायती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी म्हायती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना SP क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तुजें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. म्हणून हे ताचे प्रत्येक गोष्टीचे भारतीय जनता पार्टी हे राजकारण करून सोदता, पॉलिटिसायज करून सोदता. आज हांव म्हणटा जर तेन्ना तुम्ही मोर्चा काडलो मरे ते बारीकशा गजालीक लागून मागीर हाजेर तुमी ओके कित्याक रावले? आज कित्याक काय उलयना कोण? आज ही जी केस आसा तुमी काडा मरे ताका. तो आपूण नैतीक राजीनामा दिना, नैतीक जबाबदारी स्विकारून जाल्यार तुमी काडा ताका. पूण हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. हे असले गोंयांत हाजे फुडें चलचें ना. लोकूय पळयता तुमकां अशें धरूं नाका की तुमी हम करे सो कायदा अशें जावंक शकना. गोवा 365 खातीर डायरन रॉड्रिगीस, विन्सन रोझारियो, नितीक्षा गांवकर, संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी मुझेफ शेख. फोंडा नगरपालिकेत इन्कम सर्टिफिकेटीची फॉर्जरी केस मुखार येयल्या. प्रमाणपत्राचेर COची फेक सायन मारून आनी कोणे तरी इश्यू केल्या खंय. CO सांगता आपणे ही सायन मारूंक ना. COन ह्या संबंधात पुलिशेंत कागाळ केल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो पुराय रिपोर्ट. आज मुसवडेक एक फॉर्जरी केस आयिल्ली आसा ती म्हटल्यार इन्कम सर्टिफिकेटीची. इन्कम सर्टिफिकेट जी आसा ती COची सायन मारून आनी कोण तरी इश्यू केल्ली आसा, तांचे नदरे आयिल्ली आसा आनी ते म्हणटा CO म्हणटा की आपल्यान ती सायन मारूंकूच ना. आनी ही जी जो सर्टिफिकेटचो फंड जो आसा तो फंड वेगळो आसा आनी ती जी सर्टिफिकेट जी आसा ती वेगळी आसा. जेन्ना सर्टिफिकेट जे घेवन कोण आयलो ताका ताजे कडेन जाल्यार मागणी केल्ली की पयली इन्कम जी सर्टिफिकेट पयली सर्टिफिकेट आहा ती पयली आमकां इश्यू करा, मागीर आमी ती सर्टिफिकेट इश्यू करता म्हणून. ताणें जेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट इश्यू केली, ताणें डेट दिली, तांकां तो डावट आयलो की हो जो फंड आहा तो वेगळो आसा आनी ताजेर आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतात. COन सद्याक पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा, ताजी पळोवया फुडें कितें जाता तें. ना फोंडा म्युनिसिपालिटीची एक इन्कम सर्टिफिकेट आमकां फॉर्जरी मेळ्ळा. सो इन्कम सर्टिफिकेट इश्यू जाल्या म्हणून 19 नोव्हेंबराक जी आमची म्युनिसिपालिटीची न्ही ओके ही कॉपी आमकां ती पावल्या. सो हे आमकां न्यूज इन्फॉर्मेशन थंयच्यान कळ्ळा आतां की सर्टिफिकेटी जावपा लागल्या म्हणून इश्यू. म्हणून चॅक करपा जाय कित्याक आमी पोलीस कंप्लेनूय केल्या तेजेर इन्क्वायरी करपा लागून. आनी इन्कम सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसा बेजीक सर्टिफिकेट आमची ती, तेजेन सगळ्यो स्किमी मेळटा, सुद्रा आधार, DSS, अटल आसराच्यो स्किमी घेतात लोक, इवन OBC सर्टिफिकेटूय ह्या इन्कम सर्टिफिकेटीचे घेतात. सो म्हणून मातसो इश्यू सिरियस आसा आनी पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट केला हेजेर इन्क्वायरी करपाक. सॉरी
ही कसल्या पर्पजा खातीर दिल्ली ही आमी दिवनाशिल्ली ही जी ऑप्टेन केल्या ती गोवा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एज्युकेशन कॉलेजीन दिवपा लागून मे बी खंयची केन्ना ती डेटेड केन्ना आसा ती 19 नोव्हेंबर सर आउट आउट केन्ना जावना ऑफिशियली बट हेजेर 19 नोव्हेंबर डेट आसा पण ऑफिशियली तुम्ही त्या डेटीक कितें इश्यू केल्ली आहा आमी करून 19 तारखेक कांयच इश्यू जावं So ही तुमच्या कशा खातीर जाली? 20 तारखे जाले तुमच्या कशा खातीर लागली आमकां ही आमकां आमच्या स्टाफाक मेळ्ळी तेन्ना ती एप्लिकेशन करपाक आयली पार्टी कित्याक सेकंड टायम करतात पूण आमी फाटली तेंचे कडल्यान इन्कम मागतात पयलीं हा, इश्यू ओके. केल्ली आसा त्यो हाड म्हणून ती हाडटा तेन्ना तांकां आतां ही सापडली इश्यू करूं ना फॉर्मेट बीन सेम आसा तुमच्या म्युनिसिपालिटीचे सेम आसा फंड मातशे आमी रेकॉग्नायज केले डिफरंट आसले पण स्टॅम्प बीन सारको आसा सर? स्टॅम्प आसा तेजेर पूण आतां आमी कांय सांगपाक ना ही पोलीस तेजेर इन्क्वायरी करतले पोलिसांक आमी पण तुमची सायन आहा न्ही तुमची सायन आहा न्ही थंय सायन म्हाजी ना ती पयलीं म्हणल्यार सायनच फॉर्ज जाल्या न्ही सायन जाल्या इवन डॉक्युमेंट फूल डॉक्युमेंटच तुजो टोटली फॉर्ज आसा सो आमी आतां पोलिसान ताका लागून इन्क्वायरी कर म्हणलें डॉक्युमेंटाचेर गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. राज्यात हवामान स्थिर उरतले. फुडले 5 दीस सुके आसतले. नितळ मळब तिकून उरतले. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपारा उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागाचो अदमास. येता त्या दिसात राज्यात नितळ मळब आणि सुके वातावरण आसतले. सकाळी धुके आणि दाट दव पडटलो. प्रवास करप्यांक सादुरतायेन गाडी चलोवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. हवामानात व्हड बदल जावंक नाशिल्ल्यान तापमान स्थिर आसतले. दनपारा उष्ण परिस्थिती जाणवतली. उणे तापमान 2 अंशांन देंवतले. कांय सुवातांनी थंड वारो घोळटलो. देखून थंडसाण पातळटली. सोमारचे चडावत आणि उणे तापमान 34 ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. फुडले 5 दीस हवामान सुके. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी जाणवतली थंडसाण. धुके आणि दाट दवांची शक्यताय. प्रवाशांक सादुरतायेन गाडी चलोवपाचो सल्लो. दनपारचे तापमान उष्ण. कांय सुवातांनी घोळटलो थंड वारो. उण्या तापमानात 2 अंशांन उणाव. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.